म्हापशा कोर्टा लागसारची बस शेड काढून उडयल्ल्यान बसीक रावपी लोक आनी शाळेच्या भुरग्यांक वत पावस खायत तर रावचें पडटा। पालिकेचे नवे बिल्डिंगेचे दुरीग बांदतना कॉन्ट्रॅक्टरान थंयची बस शेड काढून उडयल्ली। बिल्डिंगेचें उक्तावण जावन 22 दीस जाले, मात पालिकेक भुरग्यांचे हाल दिसनात। म्हापशेच्यान दिवचल, पेडण्यां, वाळपय, शिवोले सारकेल्या वाठारांनी वचपी शेकड्यांनी पॅसेंजर थंय बसीक रावतात। लोक शेड मागतात। नगराध्यक्ष म्हणटा खंय टर्मिनसाचो थाराव घेतला। पयले हांगर शेड आसलेली बरी आसली, पूण आतां हांगा वतान आतां भुरगीं सगळीं तापतात। तेंच्यांनी काडून उडयली, भुरगीं पावसान सगळीं भिजतात, वताक रावचें पडटा। 3-4 स्कूल आहेत इकडे, पण इकडे काय आहे, बस स्टँड नाही नसल्यामुळे आम्हाला उन्हात उभं राहतात। आणि जरा ह्या मुलांचा जरा हे विचार करून शेड घातली तर खूप बरं होईल। खूप गरमी आहे हांगा, प्रवासी वचून जे आसात थंय वतान तळमळटात। आयज ते झाडू उडयले तेंच्यांनी आनी ते थंयसर आपले शेड जी आसली ती बीन काडून व्हेले, पण म्युनिसिपालिटीन तेजो विचार करून ना की तेंच्यांनी स्वताचो विचार असो करून हे केला। नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती सांगता पालिकेन खंय टर्मिनसाचो थाराव घेतला। बस स्टॉप आम्ही करतली, कित्याक एकदा उद्घाटन जाले की ते बस स्टॉप आम्ही फुडें दवरला, जागो आसा पळय ते फुडें ल्हानसो आम्ही बस स्टॉप थंय दवरला आनी बसीचोय टर्मिनल करपाचे आमचे म्युनिसिपालिटीचे वतीन आमी मिटिंगेक थाराव घेतिल्लो आसा। पालिकेचो बस टर्मिनस जाता तेन्ना जाता। सध्या पॅसेंजराक आशिल्ली ती सादी शेड पालिकेन ना करून घाल्या। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फट्टे। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। रामनाथीचो सनातन आश्रम दुसरेकडेन व्हरपाची मागणी कांय संघटना फक्त प्रसिद्धी खातीर करता म्हूण बांदोडे पंचायतीचे कांय पंचांनी आरोप केला। आश्रम खंय बरें काम करता म्हूण पंच उलयतात, मात रामनाथीची थळावी पंच आश्रम नाका म्हणटा। आपले पब्लिसिटीक लागून हे नाका आशिल्ले गोश्टी गांवांत घेवन येतले आसा, पण हेका कोणीच बळी पडचे न्ही। पण आपले पब्लिसिटीक लागून गांव इतके शांतताय भंग करता अशें दिसता। जायते वर्सांनी हो आश्रम हांगा बरें काम करता। सगळ्या लोकांची मागणी आसा म्हाका की तो थंयचो शिफ्ट करचो म्हणून, आनी त्या प्रमाणे आमी सगळी आतां कारवाई सगळी चालू केल्ली आसा। आतां आमचो मोठो मोर्चा आसा। संगीत होनाजी बाळा नाटकाचे गोंयांत प्रयोग जातले। 10 ते 12 ऑक्टोबर मेरेन 4 प्रयोग जातले। पणजे, सांखळे, कुडचडे आनी मडगांवां नाटकाचे शो जातले। सांगा मुकुंद कोणी हा पाहिला, लटपट लटपट हे आपण लहानपणापासून रेडिओ ऑन झालं की आपण ऐकत आलेलो आहोत। त्यामुळे ही गाणी मुलांना माहिती आहे। त्यामुळे बेसिकली ह्या नाटकांकडे जो आता संगीत नाटकाला जो 50च्या पुढचा प्रेक्षक वर्ग येतो, ते ह्या मुलांनी ही गाणी लहानपणापासून ऐकल्यामुळे ती रंगभूमीकडे यावी, ती थिएटरला यावीत, हा एक उद्देश होता। त्यामुळे ह्या नाटकाची प्रकर्षाने आम्ही निवड केली। 10 तारखेपासून 10 तारखेला 2 प्रयोग आहेत, सकाळी इथेच आहे, रात्री साखळीला, मग सावर्डे, कुडचडे, मडगाव। 10, 11, 12 3 दिवसात 4 प्रयोग आहेत। खूपच आनंद झाला की एकतर इतकं जुनं हे नाटक पुन्हा लोकांसमोर नव्या ढंगात, नव्या रूपात सादर करायला मिळतंय। शांतताये खातीर एकचार ह्या विशयाचेर संवाद कार्यावळ 10 ऑक्टोबराक जातली। गोवा स्टडी ग्रुपान ही कार्यावळ दवरल्या। दोनापावला इंटरनॅशनल सेंटर गोवान कार्यावळ जातली। The interfaith dialogue program is being held at International Center Goa. The organizers are the Goa Study Group and it is being conducted in association with the International Center Goa. The program has invited 4 different speakers from 4 different communities. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। ISLचे वारें हे फावट देश विदेशांत बरेंच पातळ्ळां। FC गोवा टिमीचेर एकार एक व्हिडिओ लॉन्च जायत आसा। गोंयच्या फुटबॉल फॅन्सांचो आनी एक व्हिडिओ लायला। गावपी केविन डिमेलो, बरोवपी सीझर डिमेलो। अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत आदलो फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंकवाळकारान व्हिडिओ लॉन्च केलो। पळयात व्हिडिओची एक झलक। Forza Goa, Goa, wishing Goa all the best. FC Goa, Goa, Goa is the best among the rest. Goe, 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 soglecia mogacie goe, 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 ISL Cup Goya dorum जाय। बिपिक आनी दोदोल तशेंच ते फुटबॉल आमचे गोंयकाराचे दायज। खेळपान एकदम हुशार गाजयता गोंयचे शार। इंडियेच्या मापान धाकटुली सायज। रुचीक आमचें जेवण एकवटान रावण जैता फीश करी आनी रायस।
पूण फुटबॉलाक पिशे धांवतात अशे तशे FC गोवाक सपोर्ट करूया आयज ला 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 इतल्याने खबरांची रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.